मालाकी चॅप्टर 1 संदेश. मालाकी वरवीं इस्रायलाक सर्वेस्पराचें उतर. इस्रायला थंय सर्वेस्पराचो मोग. हांवें तुमचो मोग केला म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमी विचारतात कसो म्हूण तुवें आमचो मोग करून दाखयलाय. एजाव जॅकोबाचो भाव आसलो न्हय, तरी उलयता तो सर्वेस्पर, हांवें जॅकोबाचो मोग केलो पूण एजावचो हांवें द्वेस धरलो. ताचे दोंगर हांवें पाड घाल्ले आनी ताचे दायजाचीं हांवें अरण्यांतल्या कोल्यांची रावणी केली. एदोम म्हणत, आमचो नाश केला खरें, पूण आमचीं घडटना आमी नव्यान बांदतले. हांव सरसक्तीवंत सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती नव्यान बांदून दी तांकां, पूण हांव ती मोडटलों. खोटेपणाचो गांव आनी सर्वेस्पराचो राग सदांकाल फावो जाल्लो लोक ह्या नांवान सगळीं तांकां वळखतलीं. तुमचेच दोळे हें देखतले आनी तुमी अशें म्हणटल्यात, इस्रायलाच्या शिमा भायर पर्यंत सर्वेस्पर भोव व्हरतो. याज्ञिकांचेर आरोप. एक पूत आपल्या बापायक मान दिता आनी तशेंच एक गुलाम आपल्या दोनयाक आदर दिता. जर हांव खरेंच तुमचो बापूय तर म्हाका फावो तो मान खंय आसा? आनी जर हांव खऱ्यांनीच तुमचो धोनी तर म्हाका फावो तो आदर खंय आसा? अशें सरसक्तीवंत सर्वेस्पर म्हणटा. म्हज्या नांवाक बेमान कोत्तल्या तुमकां याज्ञिकांक. तुमी विचारतात, तुज्या नांवाक बेमान आमी कसो केला जायत? तर पोश्टायल्लें जेवण म्हजे वेदी धरून तुमी विचारतात, तुका आमी कसो भश्टायला? तुमी म्हणलां, सर्वेस्पराच्या मेजाक मान फावो ना. तुमी कुड्ड्यो मोनजाती योद्न करूंक हाडटात तेन्ना तुमचें कोत्तूप चुकीचें न्हय? एक थोंटी आनी पिडेस्त मोनजात तुमी भेटयतात तेन्ना हें कोत्तूप चुकीचें न्हय? त्यो तुमच्या राजपालाक भेटोवन म्हूण पळयात, त्यो ताका मानतल्यो काय? वो तो तुमकां बरे भाशेन घेयत काय? म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. अशें जाल्यार आतां आमची काकूट कर म्हूण देवा लागीं विनंती करात. तुमी करीत आयल्यात तशेंच करशात तर तो तुमकां लागीं घेयतसो दिसता तुमकां? म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. कित्याक म्हूण तुमचे भितरलो एकलो तरी दारां धांपिना आनी म्हजे वेदीचेर उजो पेटोवची ही होत नासलेली चाल बंद करिना? तुमचे सवें म्हाका संतोश मेळना, म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. तुमच्या हातांतल्यो भेटोवण्यो हांव मांडून घेवचो ना, पूण उदेंतेचे शिमेतावन ते अस्तंतेचे शिमे पर्यंत राष्ट्रां मदें म्हजें नांव भोव व्हरतें आनी सगळ्या स्वतांत्र म्हज्या नांवाक धूप आनी निर्मळ वपणी भेटयतात. कित्याक राष्ट्रां मदें म्हजें नांव भोव व्हरतें, म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. पूण सर्वेस्पराचें मेज बसतलां आनी ह्या पासत ताचेर दवरलेल्या जेवणाक मान फावना. अशें तुमी म्हणटात तेन्ना तुमी म्हजें नांव बश्टायतात. तुमी अशेंय म्हणटात, कसलें अजें सायबा हें, आनी म्हजी बेपरवा करून उंटात. म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. त्या भायर चल्लोली थोंटी वो पिडेस्त मोनजात तुमी हाडटात आनी म्हाका भेटयतात. तुमच्या हातांतल्यो ह्यो भेटोवण्यो हांव मांडून घेवं? म्हणटा सरसक्तीवंत सर्वेस्पर. आपल्या हिंडांत सर्वेस्परान स्विकारूंक फावो आसलोली पुल्लिंगाची मोनजात आसूनय आपली आंगवण पाळूंक खोटावलोली मोनजात म्हाका भेटयता तसल्या फोटिंगाचेर शिराक पडूं.
कित्याक खरेंच हांव एक व्हरतो राजा म्हणटा सरसोबतीवंत सर्वेस्पर आनी राष्ट्रा मोदें भिरांकूळ म्हजें नांव. देवाचें उतर हें